विसवा उपरांत तुमकां येवकार. साहित्य अकादमीचे अंदूचे पुरस्कार बुधवारा जाहीर जाले. मंगळूरचो कोंकणी कवी मेल्विन रॉड्रिग्साक ताच्या प्रकृतीचो पास ह्या कविता झेल्याक, जाल्यार कवी ग्रेसाक ताच्या वाऱ्यांनी हलते पान ह्या कविता झेल्याक पुरस्कार फावो जाला. साहित्य अकादमीन अंदूचे साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर केल्यात. साहित्य अकादमीच्या बुधवारा दिल्ली जाल्ल्या बसके उपरांत अकादमीन हे पुरस्कार जाहीर केले. कोंकणीचो पुरस्कार मंगळूरचो नामनेचो कवी मेल्विन रॉड्रिग्साच्या प्रकृतीचो पास ह्या कविता झेल्याक मेळ्ळा. मराठीतलो पुरस्कार कवी ग्रेसाच्या वारियाने हलते पान ह्या पुस्तकाक फावो जाला. सध्या दिल्लीक आशिल्ल्या मेल्विनान अशी प्रतिक्रिया दिली. आमच्या कर्नाटकान कोंकणी पोएट्री कविता आमी लिखता. आमचे कवी आसात हांगा कर्नाटकाचे कोंकणी कवी आसात, तांकां मेळिल्लो पुरस्कार अशें हांव लिखता. आनी हांगासर आमचो खूब कोंकणी काव्य खातीर कोंकणी कविते खातीर खूब वावर चल्ला हांगासर मंगळुरान. आनी ते म्हणजे पुस्तकाक मेळ्ळा खरो, पूण ताच्याकय चड ह्या वावराक आमच्या कोंकणी वावराक मान्यताय लाभल्या अशें हांव लिखता. कवी मेल्विन रॉड्रिग्साक ह्या आदी 4 पुरस्कार फावो जाल्यात. आता साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जालो म्हूण मेल्विन बरोच खोशी जाला. 1988 कोंकणी भाशा मंडळ गोंय तांणी दिल्लो. तेन्ना म्हाका दिसता 150 रुपये दिल्ले तांणी. सेकंड वन म्हाका कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीन फावो केल्लो, तांणी 10,000 रुपया दिल्ले. थर्ड वन म्हाका कोंकणी कुटुंब बारेन आणि म्हज्या समग्र वावरा खातीर एक प्रशस्ती दिल्ली, 50,000 रुपया दिल्ले. ओके. आणि त्यानंतर लास्ट इयर म्हाका डॉक्टर TMA पै फाउंडेशन आणि ह्याच म्हज्या प्रकृतीचो पास पुस्तकाक 25,000 रुपयांचे इनाम पुरस्कार दिल्लो. हे आता 5वो पुरस्कार. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार प्रतीक परब. कोंकणी राजभास आंदोलनात हुतात्मा जाल्ल्या मडगांवच्या फ्लोरियन वाझाच्या 25व्या पुण्यतिथी निमतान घोगळात बसयल्ल्या ताच्या पुतळ्याक ताच्या फामिलीन आनी हेर मानेस्तांनी आर्गां ओंपली. ह्याच आंदोलनात आक्षीच्या कोंकणीच्या 6 वावुरप्यांक मरण आयिल्लें. तांकां आर्गां ओंपपाक बुधवारा सेंट लॉरेन्स चर्चीत मीस जालें. कोंकणी खातीर झगडटना फ्लोरियन हुतात्मो जाल्लो. 1986 जाल्ल्या कोंकणी राजभास आंदोलनात मडगांवां फ्लोरियन वाज सोंपिल्लो जाल्यार आक्षी 6 जाण सोंपिल्ले. मंगळारा आनी बुधवारा तांकां आर्गां ओंपपाच्यो कार्यावळी जाल्यो. मडगांवां घोगळांत हुतात्मो फ्लोरियन वाजाच्या यादीन पुतळो उबारला. फ्लोरियनाच्या फामिलेन आनी हेर मानेस्तांनी ह्या पुतळ्याक फुलां घालून आर्गां ओंपली. कोंकणी खातीर आपलो जीव ओंपिल्ल्या फ्लोरियन वाजाच्या फामिलेक सरकारा कडच्यान जाय तो आदार मेळूंक ना म्हूण विजय सरदेसायान खंत उक्तायली. तांचे फॅमिलीक अजून मेरेन कांय बेनिफीट जावंक ना. आमी कितें बारीक बेनिफीट केला तितलोच, तो सोडून आज मेरेन ताका ऑनरूय जावंक नाशिल्लो. पूण हाजे फुडें आमी ऑनर करतले आनी हो जो कॉम्प्लेक्स जाता हो फ्लोरियन वाजाच्या नांवान कॉम्प्लेक्स जातलो. कोंकणी राजभास आंदोलना वेळार आक्षेचे 6 जाण सोंपिल्ले. तांकां आर्गां ओंपपाक बुधवारा आक्षेच्या सांत लॉरेन्स चर्चीन मीस जाले. उपरांत आक्षी चर्ची कडल्या हुतात्मा स्मारकाचेर फुलां घालून आर्गां ओंपली. सरकारान ह्या 6 जाणांक आजून पासून हुतात्मे म्हणून मान्यताय दिवंक ना. आनी आमचे मागणे सरकारा कडेन हेका रिकॉग्निशन दिवन कितें ह्या मोन्युमेंटांक कांय फायदो ना. इफ देर इज नो रिकॉग्निशन ऑफ देअर bloodshed, whatever extreme sacrifice they have done, they have given their life because of Konkani. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. वेगवेगळ्या करांतल्यान केंद्र सरकाराक गोंयच्यान सुमार 5,000 कोटी मेळटात, जाल्यार केंद्र सरकार गोंयाक फक्त 200 कोटी दिता अशी टिका हळडणेचो काँग्रेस आमदार दयानंद नार्वेकारान केल्या. केंद्रा कडच्यान चड पयशे मेळपा खातीर गोंयकारांनी झगडपाक जाय अशी सुचोवणी नार्वेकारान म्हापशा पालिकेच्या कार्यावळीत केली. भांगरा उत्सवी वर्सा निमतान म्हापशे पालिकेक मेळिल्ले पयशे मोडून म्हापशे पालिकेची ही पोन्नी बिल्डींग सारकी करपाचे पालिकेन थारायला. हळदणचे आमदार दयानंद नार्वेकार आनी म्हापशेचे आमदार फ्रांसीस डिसोजाच्या हस्तुकी ह्या कामाची सुरवात जाली. नगराध्यक्ष आशिष शिरोडकार, उपनगराध्यक्ष विजेता नायक आनी हेर मानेस माचेर आसले. गोंयांतल्यान केंद्र सरकाराक 5,000 कोटी मेळटात, गोंयाक मात फकत 200 कोटी मेळटात. गोंयाक चड पयशे मेळपा खातीर आमी झगडूंक जाय असो उलो नार्वेकारान मारलो. एका वर्साक मायनिंग सोडून 5,000 कोटी रुपया सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक वर्साक 5,000 कोटी रुपया. आणि गेल्या वर्सा पर्यंत सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन गोंयाक फक्त 100 कोटी रुपया येताले. खऱ्या अर्थान जर स्वातंत्र्य जावंक जाय जाल्यार ते 5,000चे कितले पयशे आमकां मेळटात हे आमी धरून घेवंक जाय. आजपासून 200 कोटी रुपया दिले काय ते अर्थ ना. म्हापशे शारा खातीर सिवरेज येवजण आनी कोयराचेर प्रक्रिया करपी प्रकल्प पास जाल्यात अशी माहिती म्हापशेचे आमदार फ्रांसीस डिसोजान दिली. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फट्टे.
गोंय मुक्तीच्या भांगरा उत्सवी दिसा निमतान म्हापशा नगरपालिकेन स्वातंत्र्य सैनीक, म्हापशेचे आदले आमदार, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, दोतोर आनी हेर सामाजीक वावुरप्यांचो भोवमान केलो. विद्यार्थ्यां खातीर पतंग सर्त, वेशभूषा सर्त आनी हेर कार्यावळी जाल्यो. म्हापशा नगरपालिकेन गोंय मुक्तीच्या भांगरा उत्सवी दिसा स्वातंत्र्य सैनीक, आदले आमदार, नगराध्यक्ष, आदले नगरसेवक आनी हेरांचो भोवमान केलो. राज्याच्या आनी देशाच्या उदरगती खातीर वोट बँक पॉलिटिक्स बंद जावंक जाय अशें मत सभापती प्रताप सिंह राणेन व्यक्त केलें. उपरांत पतंग, वेशभूषा आनी हेर स्पर्धा जाल्यो. पळयात कार्यावळीची खिणचित्रां. हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, इन दूर फिरंगियों को हमारे देश से भगाए. भाग फिरंगी या वाघाला पिंजऱ्यात टाकलं म्हणून हा वाघ गवत खाणार नाही. हा वाघ तुझ्या सारख्या लांडग्याला खाईन. खाल्ला खाल्ला. जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळविणारच. इंग्रजांना घालवल्याशिवाय आम्हाला चैन पडणार नाही. जय हिंद. म्हापशेच्यान आमचो खबरांकार श्यामसुंदर फट्टे. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.